गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्यानी होच संकल्पना घेऊन आजच्या ह्या कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरवलेली असते. पण रूपरेषा ठरत असताना गेल्या जानेवारी महिन्यात बरेचशे टीचरांक आम्ही ट्रेन केल्ले आशिल्ले आणि त्या टीचराच्या मार्फत भुरग्याक एखाद्या नजरेचो जर प्रॉब्लेम जर आसा तो आम्ही कसो रिझॉल्व करपाक शकतलो या संदर्भान सूक्ष्म असे प्लॅनिंग आज करीत आसा. आणि दोन डिपार्टमेंटाक इन्वॉल्व केल्ले आसात कारण आम्ही सदांच म्हणतात ल्हान माणकुली भुरगीं ही आमची देवाघरची फुलां जावन आसतात. म्हणून ती जर फुलां जर ताजी तवा आमकां दवरतले जाल्यार ताचे खातीर प्लॅनिंग खूब लागता. आणि म्हणूनच शिक्षण खातें जे भुरग्यां कडेन खूप निगडीत आसात आणि नियोजन आणि आंकडेवारी ज्यांचो हो आंकडे आणि नियोजन करपा खातीर माहीर आसात असे दोन्ही डिपार्टमेंट घेऊन आमचे आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री ही सगळी औत्सुक्य असो उपक्रम आज मुखार व्हेल्लो आसा. बाकीच्यांनी सगळ्या डॉक्टर्स आणि सगळ्या वैयक्तिक किंवा मेडिकल लेवलाचेर दोळ्या खातीर कित्याक गरज आसा तेज्यांनी कुयदाद कित्याक घेवपाक जाय हे काही गोष्टी सांगिल्ल्यो आसा. पण एक कलाकार ह्या नात्यान आणि एक खेळाचो मंत्री ह्या नात्यान एक वेगळ्या विशया कडेन तुमकां हांव व्हरता. खरें म्हळ्यार आमकां दोन दोळे आसा पूण एक दैवीक असो चमत्कार पळया की दोन दोळे असले म्हणटरी ज्या वेळाचेर आमी कितें पळयतात ते आमकां दोन दिसपाक जाय काय ना, दोन ऑब्जेक्ट आमकां दिसपाक जाय काय ना, पूण तशें जायना. दोन दोळ्यांतल्यान एकूच नजर असता आणि त्या नजरेंतल्यानूच एकूच आमकां ऑब्जेक्ट मेळटा. म्हणजे देवाची निर्मिती सुद्धा म्हणजे ह्यो जगान किंवा पृथ्वी तलाचेर किंवा निसर्गाचो जो आस्वाद जो आसा जो आनंद जो आसा तो उपभोगपा खातीर आज नेत्र म्हळ्यार डोळे खूप उपयुक्त आसा. जर दोळे जर नाशिल्ले डोळे ना जाल्यार ताका कितले त्रास जाता हे आमी पळयलेले आसा. म्हणून डोळे आसात म्हणून सहज आमचे जो बुद्धी जी आसा जो आमचो बुद्धीक आमचो जो कमांड जो वता ऑटो सजेशन जे वता जर पयले जर कित्याक लागून जर वता जाल्यार त्या दोळ्यांतल्या नजरेंतल्यान वता. आमी खंयची एक गोष्ट जर पळोवन आशिल्लो ऑब्जेक्ट जर काय पळयन आशिल्ले जाल्यार आमचे भितर विचार हे येवचेच नाशिल्ले आणि आमकां ही एक्टिविटी करपाक जाय किंवा त्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय ही आमच्या मनान सुद्धा येवचें नाशिल्लें. पण आज बदलत्या काळानुसार बरीचशी टेक्नॉलॉजी आसा. आज आमचे डोळे नाशिल्ले सुद्धा जे ल्हान माणकुली भुरगीं आसात म्हजे भाव आसात आज बरेचशे काही काम आपल्या परीन बरे तरेचे काही गोष्टी करपाक आज जगाच्या नकाशाचेर किंवा जगाच्या आज कानाकोपऱ्यान वचून बक्षिसांय मेळपाक लागिल्ले आसात. जे अशक्य आसा ते शक्य करून दाखोवपाक लागिल्ले आसात. हे सगळे कित्याक खातीर जर घडटा जाल्यार आज आमचे कडेन आशिल्ली टेक्नॉलॉजी. आणि जेन्ना वेळाचेर हांव सहज म्हणटा ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वळटा नकळत आमच्या डोळ्याकडेन वतात आणि थरथरलेल्यो ज्यो पापणी ज्यो असतात ते डोळ्यांतले गुपीत तुमच्या मुखार पावयता. आणि म्हणूनच त्या दोळ्याक इतले तरेचे महत्व आसा. आणि निसर्गान दिल्लो किंवा सर्वांग सुंदर ब्युटी हॅज टू बी प्रीज. नेचर्स ब्युटी जी आसा किंवा एकमेक मुखाकडे आमी काही गोष्टी संवाद करता त्या संवादातल्यानूच काही गोष्टी मुखार येवप हे तितलेच महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच आज गोयच्या सरकारान ठरवलेले आसात तुमच्या डोळ्यांची काळजी पयलो घेवपाक जाय. आणि ती काळजी आता जर घेतली जाल्यार मुखार तेजो तुमकां त्रास जावपाक ना. कारण बरेचशे जण मागीर कॉर्पोरेट सेक्टराक आसूं किंवा सरकारी मळाचेर आसूं ज्या वेळाचेर आमी खंय तरी एक नोकरे खातीर वतले त्या वेळाचेर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ही खूब महत्वाची आसता. आणि म्हणूनच मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मेळोवपा खातीर आपले प्रत्येक जो अवयव जो आसता जे सेन्सीस जे असतात तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की
ह्या आमचे कडेन स सेन्सीस आसात आनी तातूंतल्यान एक सेन्स म्हळ्यार आमची सायट म्हळ्यार आमची नजर. एक पुढाकार घेतलेलो आसा विजन फॉर ऑल. ही जी येवजण चालू करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची फक्त दोळ्याचीच न्हू, आपल्या आरोग्याची सुद्धा सगळ्या आरोग्याची जी काळजी घेवपाची जी गोंय सरकाराची जी येवजण आसा आनी हाका लागून हांव गोंय सरकाराचे मनेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चलणारे सरकार आयज तांचे हांव चडांत चड आभार मानता. दुर्दैवी अशें जर कोण भुरगे सांपडले जांकां विजन कमी आसा अशा भुरग्यांची चिकित्सा करून ट्रिटमेंट करप हे आमच्या सरकाराचे ध्येय आसा. आनी आयज ही दुसऱ्या टप्प्यान ही जी स्क्रिनींग जाता आयज आमकां खुशी भोगता. आयज आमी ह्या येवजणेचो लाभ घेवपाक लागून कितलेशेच भुरगे आमी हांगासर जमलेले आसात. हांव चडांत चड आभार मानता देवाचे ज्यांच्या आशिर्वादान आमी हांगासर ह्या जगान येवन बरे तरेन हांगासर आमचें जीवन जगोवंक शकता. eye healthcare. But what I really felt, I'm really thankful to the Honorable Chief Minister. It's our proud privilege that the Chief Minister also himself is a doctor. So whatever we tell him also he understands fast and he implement on the people. So when we started the vision for all for the overall public, before that I still remember the day where we did the first eye camp almost 8 years before in this hall with our Honorable Minister Sripad Naik, who brought me to this hall. That is almost 8 years before. That time Honorable Chief Minister was our Speaker of Goa. I still remember that day. There are no जानेवारीच्यान सुरू केलो फर्स्ट फेज. ह्याच हॉलांतल्यान आमी पयली सुमार 800 वयर टिचरींक ट्रेन केले आनी 30 जानेवारीक 1000 वयर टिचर आमी फोंड्या राजीव कला मंदिरान ट्रेन केले आनी ह्या टिचरांनी 2,05,000 भुरग्याचे स्क्रिनींग केले स्कुलान वचून आनी हे 2,05,000 भुरग्यांतले नियरली 29,000 भुरग्यांक मातसो कितें डिफेक्ट आसूंक शकता अशें तांणी सोदून काडला. आतां ह्या प्रोग्रामाची दुसरी फेज आयच्यान सुरू जाता. आयच्या ह्या दुसऱ्या फेजीच्या उक्तावणाक आमच्या मदीं कोलॅबोरेशनान जाता. तांचे फावंडर आनी मॅनेजींग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णप्रसाद कुडलू हांचे हांव स्वागत करता. तांचे पार्टनर वन Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.